जा रे वयलो तेन्ना आमी रोखडेच हांगा पावले आनी एक मोठें झाड म्हणजे हांगा ही एरिया जी आसा म्हणजे आमकां हांगा 8 दीस पयले म्हणजे 20 तारखेर सुमार हांगा एक बोल्डर पडिल्लो म्हणजे हांगा जे रॉक्स आसा ते लूज जाल्या म्हणजे ओल्ड हे आनी तो एक रॉक आयिल्लो आनी तेन्ना पसून हांवें प्रवीण विजय म्हणजे आमचो मामलेदार आसा ताका सांगून एक हांगा रिटेनिंग वॉल करची म्हूण आमी प्रपोज ताणें अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट धाडिल्लोय बी ताज्या पयलीं लास्ट वर्सा हांवें कलेक्टराकूय आपयल्लें अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट हांगा कितें तरी तुमी एक तर ते तांचे हें आसता टॅक्नोलॉजी अशी आसा की जे आसा रॉक्स तांकां स्ट्रॉंग करपा खातीर रॉक बोल्डिंग काय अशें कितें तरी करतात ते करचें म्हणून हांवें सांगिल्लें आनी आतां पसून 21 तारखेर आमी लेटर धाडलां आनी आज हें झाड पडलें सुदैवान म्हणटा तशें कोणाक कांय जावना पूण हांवें क्रेनूय मागून आमी वास्कोतलीं जी डेंजरस झाडां आसा ती कांय ना म्हणल्यार 16 ते 17 झाडां आमी कट केल्या म्हणजे क्रेन हाडून म्युन्सिपाल्टी कडेन व्हडली क्रेन ना कित्याक तातूंत पावसाचे दीस आसा सो तातूंत बसून वयर चडून मारचें पडटा सो ते म्युन्सिपाल्टी कडेन नाशिल्ल्या कारणान आमी गोवा शिपयार्ड नाल्यार नेवी कडल्यान हाडून खुबशीं झाडां मारिल्लीं आनी ह्या फुडल्या विकान ही सगळी ट्रीम करपाची आशिल्ली म्हणून दुर्दैव आमचें कित्याक झाड पडलें आनी कोणाक जावना तें बरें आसा पूण लायट गेल्या सगळे फायर डिपार्टमेंट इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट पोलीस सगळे आमी सायटीर आसा जाता तितले बेगीन लायट रेस्टोर करपाक आमी प्रयत्न करतात आनी म्हाका दिसता आज मातसो डिफिकल्ट दिसता पूण ते सगळे प्रयत्न करतात हांवें कलेक्टराकूय सोमारा आपयला आनी जाता तितले बेगीन हांगा बाकीची आनी पडची न्ही नाल्यार ही झाडां जर आमी कट करतलेच पूण हे रॉक्स पसून आसा ते लूज जाल्या आनी आज पयल्या तुमी 2 दीस खूब घोग्यांनी पावस पडलो तातूंत भितर ते खंय तरी लूज जावन हें पडलां आसतलें सो जाता तितले बेगीन हांगाय बी रॉक बोल्डिंग करपाचो आमचो प्रयत्न आसा ही जी आज घडणूक घडल्या म्हणजे डिजास्टर मॅनेजमेंट कितें आसा तो हाजे वयल्यान आमकां कळपाक जाय आतां आनी हांवें कलेक्टराक पसून सोमारा आपयला म्हाका दिसता डिजास्टर मॅनेजमेंटान हो एक डिजास्टर आज कांय जावना पूण असो डिजास्टर सपोज जालो मोठ्या प्रमाणाचेर जाल्यार आमची तयारी कितली आसा हें कळटा डिपार्टमेंट सगळे धांवन आयले पूण आज सपोज वयर चडपा जाय आमचे कडेन क्रेन ना ते कटींग जाल्यार कटींग मिशिनां सारकी ना सो हांवें लास्ट टायम पसून मागिल्ली क्रेन ही एक मुरगांव तालुका खातीर दिवचीच म्हणून आनी फाल्यां जेन्ना कलेक्टर येतलो हांव ऑनरेबल सीएमाकूय सांगतलो एक क्रेन म्हणटा ती कित्याक आयच्या तारखेर पावसान झाड सपोज कट करतलो नाल्यार ट्रीम करतलो खंयचोच आज ते शेळो आसता म्हणून कोण चडपा पळयना वयर आनी त्या खातीर ती झाडां पावसान खूब डेंजरस जी आसता ती कोसळटांनी पडटा ती ट्रीम केली जाल्यार खूब बरें जातलें त्या खातीर हांव मागतां हांव ऑनरेबल सीएमा कडेन हांव रिक्वेस्ट करतां UD मिनिस्टरा कडेन मागतां की आमकां प्रत्येक म्युन्सिपाल्टीक नाल्यार एक तालुका वायज एक कसली तरी एक बकेट क्रेन तांणी दिवची जाणे करून अशी सपोज झाडां पडली जाल्यार आमकां एक तर मारपाक मेळची ना जाल्यार पावसा पयलींच ती झाडां ट्रीम करपाक आमकां वयर चडून मारपाक ती क्रेन ही खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी ती गव्हर्मेंटान आमकां दिवची अशें हांव मागतां काही घेवचें पडटलें आमकां कित्याक हें ह्यूज हें पडलां तें झाड आनी आमचे ट्रान्सफॉर्मर सेंटर सुद्दां बँड जालां हे सायडीन पोलूय म्हणला त्या लागून आतां कांय रिस्टोरेशन जावचें ना जाता तितली सप्लाय आमी रिस्टोर करतले पूण 1-2 ट्रान्सफॉर्मर सेंटर बंद उरतले खंयची एरिया बंद आसतली तशी हो खंयचो रे PD ट्रान्सफॉर्मर SL हे 2 ट्रान्सफॉर्मर बंद उरतले ऑलरेडी आमी कॉन्ट्रॅक्टराक कॉन्टॅक्ट केला तो फाल्यां सकाळीं बेगीन काम स्टार्ट करतलो एक झाड पडला ते व्हडले वायरीचेर पडलेले आणि हायटीचेर आहे इज नॉट पॉसिबल टू कट विदाउट द हेल्प ऑफ क्रेन आणि बाकेट क्रेन आता सद्याक MLA सरूय येयल्लो आहा चेअरपर्सनूय आहा हांगा थंय आमी फोन करून आता बाकेट क्रेन आपयला इलेक्ट्रिसिटीच्यान आणि दुसरी क्रेन आपयला आमी बेल्ट बांदून आमकां कट करचें पडटलें ती आमी शिपयार्डान फोन करून रिक्वेस्ट केला तेंच्यांनी धाडटा म्हटल्यार कित्याक सकयल घरां आसा व्हेरी रिस्की सो आमी जशें दोनी आमकां मेळ्ळ्या उपरांत विदीन 1-1.5 वरां भितर क्लियर जातली पासून आमदारान आमच्या ताजीन सावथ गोवा कलेक्टराक आपूण हांगा दाखयलेलें हांवें ताका सांगलेलें की हांगा डेंजरस हें आसा कित्याक हांगा बिल्डींग आसा बिल्डिंगा सायडीक तेकोन ती सगळीं झाडां आसात कामत पेलाची सारकी डेंजरस आसा आनी तेणी स्वता जावन पळयलेलें
आनी तेंच्यांनी मागीर पळोवन मागीर म्हाका दिसना तेंच्यांनी काय करूंक ना. पूण 8 दिसांनूय दाजीन आतां फाटीं बोल्डर पडले तेन्नाय दाखयलें पूण सांगलां आतां कितें करता म्हणून. पूण हांव सांगता बेगीनच्या बेगीन कितें ही फास्ट मुवींग एरिया हांगा लोक हांगासून वास्कोसून सगळे मांगो नाल्यार एअरपोर्टार वयता. बरें जालें कित्याक तें झाड वायरीक शिरकालें म्हणून. तें वायरीक शिरकालें म्हणून तें झाड उरलें नाल्यार कोणाकूय डॅमेज जावपाचें. आनी कोण मनीस जर हें जालो जाल्यार हें आमकां विनाकारण हें बच्चा दोश येवपाचो. पूण हांव मागता आमच्या वास्कोन आमचे कडेन सद्याक तर क्रेन ना. क्रेन म्हणजे आमकां क्रेन म्हणजे आमच्या म्युन्सिपालिटी कडेन ना. हांव मागता आमच्या डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटानूय ती क्रेन खंयच्यानूय घेवपाची. कित्याक जी आमची जी क्रेन आसा डिपार्टमेंटाची ती सारकी कंडम जाल्ली आसा. हांव आमच्या बाकीचे खंयची ऑथॉरिटी आहा तेंच्यांनी बेगीनचे बेगीन आमच्या वास्को खातीर जाल्ले क्रेनीचे प्रोविजन ना कितें असले वस्तू आहले बेगीन फास्ट काम जाता. आयज कितें आतां एक रात तरी कशी तरी काडूंक पडटा लोकां खातीर कित्याक ट्रान्सफॉर्मरूय बॅन जाल्ले आसा. पूण एक बरें काम आसा डिपार्टमेंट दोनूय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पुलीस सगळे बेगीन येवन आमी आतां काम चालू केलेलें आसा.